कॅथोलिक सभा मंगळूर दक्षिण वरड अध्यक्ष श्री फेलिक्स डिसोजा. आमच्या समुदायाच्या लोकांक विविध विशयांचेर जागृती दिवची, सरकारांतल्यान मेळच्या सवलत्यो खाण दिवच्यो आनी आमच्या समुदाय विरोध कसलेंय अन्याय जाता आसतना प्रतिभटन करचें आनी इतर सभार सेवा दिवचें आमच्या संघटनांचो कॅथोलिक सभेचो ध्येय जावन आसा. ह्या वर्सा
आमच्या कातली सभाचो 40 वर्सांचो माणिक उत्सव आमी आचरण करून आसा सीजन येदोळच सभार कार्यक्रमां आमच्या कातली सभा तर्फेन मांडून हाडल्यांत यशस्वी जाल्यांत आनी युवा जनांच्या वर्सा खातीर ह्या वर्सा फाटल्या ऑगस्टांत आनी ह्या म्हयन्यांत मादक द्रव्य विशीं जागृती कार्यक्रम तशेंच क्रीडोत्सव ही कार्यक्रमां येदोळच आमी मांडून हाडल्यांत आनी आज आमच्या वार्डाच्या कातोलीक स्त्रियांच्या सक्कळ स्त्रियांक सांगता घालून एक वार्डो समावेश करच्याक हांगासर आमी जमो जाल्या स्त्रियेचो महत्व सगळ्यांक कळीत आसा देवान एक सांगणी आसा देवाक सगळ्यांक पळोवंक पुरसोत ना काय त्या देखून देवान स्त्रियेक रचलें काय दादल्याक काजार जाता म्हणसर आवय जतन घेता जाल्यार काजारा उपरांत एक स्त्री एक बायल पतीन जतन घेता एका स्त्रियेचो महत्व एका घरा एका कुटुंबांत स्त्री नातल्या वेळार ह्या कुळारा गेल्ल्या वेळार तो कळटा आमच्या स्त्रियांनी आमच्या समुदायांत आमच्यो स्त्रियो महत्वाचो पात्र खेळून आसात कुटुंबांत तशें समाजांत तांचो पात्र महत्वाचो जावन आसा आनी आज सक्कळ स्त्रियांक सांगाता घालून एक जागृती उठोवंक तशेंच सरकारांत मेळच्यो सवलत्यो तांकां खाण दिवच्या खातीर आज आमच्या कातोलीक सभा वारडो मंगळूर दक्षिण वारडो तर्फेन तशेंच कातोलीक सभा राणीपुरा घटकाच्या सहयोगान हें कार्य आज आमी मांडून हाडलां ह्या संदर्भार ह्या कार्याचे उद्घाटक जावन हांगासर पावल्यात आमच्या मंगळूर दक्षिण वारड्याचे विगारवार भोवमानीक बाप दोतोर JB साल्डान आमच्या वार्डा तर्फेन तांकां मोगाचो मानाचो येवकार मागता हांगासर आसात भोवमानीक बाप मॅथ्यू वास आमच्या देशाच्या केंद्रीय समितीचे आत्मीय निर्देशक ते जावन आसात किन्नीगोळी फेगळेचे ते विगार जावन आसात आज हांगाच्या आमच्या कार्यक्रमाक वेळार ते हांगासर पावल्यात तितले पयसण जाल्यार हांगासर ते पावल्यात आमच्या सर कार्यक्रमाक वारड्याच्या देशाच्या सक्कळ कार्यक्रमाक ते सांगात दितात आनी निर्देशन दिवन आसात तांकां आमच्या सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो मानाचो येवकार मागता भोवमानीक मॅथ्यू वास हांकां श्रीमती लविना ग्रेटा डिसोजा वार्डो स्त्री हित संचालकी आनी फुलांतुरो दिवन स्वागत करच्याक हांव उलो दितां हांगासर आसात ह्या फेगळेचे विगार ह्या कातोलीक सभा राणीपुरा घटकाचे आत्मीय निर्देशक काल हांवें ग्रुपार फोटो पळयले आयच्या दिसाच्या तयारेक रांदपाक पियाव सोलतले आमच्या कार्यक्रमाक भरपूर सहकार तांणी दिला आनी आज सक्कळ कार्यक्रमाक तांचो सांगात दितात आनी उत्तेजन मार्गदर्शन दिवन आसात ह्या कार्यक्रमाक फादर संतोष डिसोजा तुमकां आमच्या सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो येवकार मागता मनादीक बाप संतोष डिसोजा हांकां शार्मिला डिसोजा बोळा हिने फुलांतुरो दिवन स्वागत करच्याक हांव विनंती करतां हांगासर आसात मनीस पावल डिकोस्ता पावल रॉल्फी डिकोस्ता आमच्या देशाचे केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष जावन आसात ह्या माणिकोत्सवाच्या वर्सा सभार कार्यक्रमां तांणी मांडून हाडल्यात आनी तांणी निश्चंत उणें जालां कित्याक म्हळ्यार 12 वरांनी ताची थोडी थोडी फोनां येतात फांत्यार 5 वरांनी फोनां येतात म्हळ्यार सगळो 24 वरांय कातोलीक सभाच्या विशयांत ध्यान करते आसात आनी सभार कार्यक्रमां यशस्वी रितीन मांडून हाडल्यांत परच्या दिसा परच्या आयतारा मोडबिद्रेंत क्रीडोत्सव भोव यशस्वी तरान तांणी मांडून हाडला आज तांकां येवंक आसात जाल्यार फुरसत करून आनी कडेन कार्यक्रम वचोंक आसा जाल्यार फुरसत करून मनीस ते रॉल्फी डिकोस्ता हांगासर पावल्या तांकां आमच्या कार्याच्या तर्फेन ह्या दोनी वाराडो तशेंच घटकाच्या तर्फेन मोगाचो मानाचो येवकार मागता श्री पावलो रॉल्फी डिकोस्ता हांकां सिसिलिया कुतिना मोडिपो आनी फुलांतुरो दिवन स्वागत करच्याक हांव उलो दितां हांगासर आसा मनीस अनिल लोबो
आमच्या कातोलिक सभा एक सिस्टमॅटीक रितीनं आसचे बरी केल्ले जावन आसात आनी लोबो आनी तांच्या काळार सभार कार्यक्रमां यशस्वी रितीन जाल्यांत सक्कड समुदायाच्या लोकांक कातोलिक सभा एक आसा म्हणून कळ्ळें तांच्या काळार आनी माणेस आनी लोबो आतां MCC बँकाचे चेअरमॅन ते जावन आसात आयच्या कार्याक मोगान आमच्या आपोणे पाळोदीन हांगासर पावल्यात माणेस आनी लोबोक आमच्या सर्वांचे तर्फेन मोगाचो येवकार मागता श्री अनिल लोबो हांकां जनेट फेनमार्नूर हिने फुलां तुरो दिवन स्वागत करच्याक हांव उलो दिता. ह्या फेगेचो गोळी परिषद उपाध्यक्ष माणेस नवीन डिसोजा. राणीपुरा फिरगज गोळी परिषदेचे कार्यदर्शी श्रीमती लेतिशा डिसोजा हांगासर आसा तिकाय आमच्या सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो येवकार. श्रीमती लेतिशिया डिसोजा हांकां मोनिका मस्करेनस पेरमंदूर हांणी फुलां तुरो दिवन स्वागत करच्याक हांव विनंती करता. हांगासर एक नांव सोडून गेलें भोवमानादी बाप आल्फ्रेड मेनेजेस आमच्या वारड्याचो आत्मीक निर्देशक रिशिवणाचो डिरेक्टर ते जावन आसात आमच्या वारड्याच्या सक्कड कार्यक्रमांत ते सांगा दितात आनी मार्गदर्शन सहकार दिवन आसात आमकां खंयचे कसलेय मिटींग करूंक आसल्यार रिशिवणांत ते आमकां अवकाश करून दितात आमच्या सक्कड कार्यक्रमाक तुमचो संपूर्ण सहकार दिवचे जावन आसात भोवमानादी बाप आल्फ्रेड मेनेजेस तांकां आमच्या सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो मानाचो येवकार मागता. भोवमानादी बाप आल्फ्रेड मेनेजेस हांकां ट्रेसी रॉड्रिगस आमेंबल आनी फुलां तुरो दिवन स्वागत करच्याक हांव विनंती करता. कातोलिक स्त्रियाची मंडळी मंगळूर दक्षिण वार्डो आयच्या अध्यक्षीन श्रीमती लिनेट कास्टेलानी हांकां आमी आपोवणें दिल्लें भलायकेन तांकां येवंक जावना. हांगासर आयच्या कार्यक्रमाक संपन्मूल व्यक्ती आसात श्रीमती आयरीन रेबेल्लो संपन्मूल व्यक्ती समुदाय अभिवृद्धी अधिकारी जिल्हा कौशल्य इलाके दाका. तिची ओळख नातले कोणी नात कित्याक म्हळ्यार मस्त गडे संपन्मूल व्यक्ती जावन ती वेता आनी आमची संस्कृती उरून जेन्ना तिचो पात्र तिचो मोठो वावर आसा आमच्या पत्रिकांनी आनी सभार बुकांनी तिणें ह्या विशयान बरयलां आनी तिचे स्थूल परिचय आमी मागीर करून दितले हांव माणीस तेन्ना आयरीन रेबेलो तिका आमच्या सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो येवकार मागता. श्रीमती आयरीन रेबेल्लो हांकां रोजलिन डिसोजा राणीपुरा आनी फुलां तुरो दिवन स्वागत करच्याक हांव विनंती करता. हांगासर आसा आनी एक संपन्मूल व्यक्ती माणूस अरुण जॉन डिसोजा मंगळूर डिजिटल सेवा आज सरकारी सवलत्यो ताचे नोंदवण करच्याक ते आमकां कुमक करून आयल्यात आनी आज स्त्रियांक सरकारांत मेळचे सवलती विशीं माहिती दिवंक ते आसतले तांची स्थूल परिचय मागीर आमी करून दितले हांव श्री अरुण जॉन डिसोजा हांकां आमच्या सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो येवकार मागता. श्री अरुण जॉन डिसोजा हांकां एमिलिया गोंजाल्वीस राणीपुरा आनी फुलां तुरो दिवन स्वागत करच्याक आयचें कार्य वाराडो आनी गटाका तर्फेन जावचें आनी ह्या अरुण मोंतेरो ताका आमच्या सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो मानाचो येवकार मागता. श्री अरुण मोंतेरो हांकां जॉयस मेरी कोयल्लो नित्यादल आनी स्वागत करच्याक हांव विनंती करता. आमच्या ह्या वेदीचेर आसा वाराडो कार्यदर्शी माणेस जॉसलिन डिसोजा प्रमाणोर ताकाय आमच्या सर्वांच्या तर्फेन मोगाचो येवकार. सुरवात आनी अखेर म्हणलें आसता आनी आयच्या स्त्रियांच्या समावेशाची
300 वयर स्त्रियो आनी 100 वयर दादले सांगाता मेळोवन हांगासर स्त्रियांचो एक व्हड वाराड्या मठाचो समावेश जाता म्हणटा आसतना निजायकी वर्ती दादोसकाय भोगता तुमी ह्या कार्यांत वाराड्याच्या सर 10 फिरगे जावन आयल्यात म्हणून खुशी जाता. तुमकां हांव आज बरें मागतां. म्हाका आज 10:30 वरांचेर मुडीपू इगर्जेंत मीस आसा. वरां 10 जावन आयलीं देखून म्हजो संदेश कंडी जावन मोठ्ठो आसतलो. काजाराची दोतोन करता आसतना हांव व्हंकले लागीं न्हवऱ्या लागीं एक सवाल विचारतां. तुज्या आवय तावन तुज्या बापाय तावन खंयचो शेगून तुज्या लग्ना बेसाक तूं व्हरताय. विविध रितीच्यो जापी मेळटात आनी भविश्या ह्या समावेशांत तुमी वांटेली जाता आसतना म्हजें बाळ म्हजें भुरगें काजार जाता आसतना म्हज्या जिवितांत हांव कसलें प्रेरण ताणें व्हरून वचूं जाय म्हणल्या विशयांत तुमी इल्लेशें गमान दिलें जाल्यार आयचो हो स्त्रियांचो समावेश सार्थक म्हणल्यार म्हजी चिंता. दुसऱ्यान हांगासर उल्लेख केला सरकारी सवलत्या विशीं. पयलें सवाल हांगासर आसच्या 400-450 जाणां पैकी तुमी कितल्या जाणांनी ह्या सवलत्यां खातीर एप्लिकेशन घालां म्हणून. एप्लिकेशन घालूं ना जाल्यार आज एक सुरवात करा आनी तुमी 400-450 जाणांनी दोगा जाणांक असली सवलतां दिवचे प्रयत्न केले जाल्यार आमच्या वाराड्यान 2000 लागीं कुटुंबां आसात. लगभग 1,500 कुटुंबांक ही सवलतां पावचे असलें एक मोठें चिंताप हांगासर उपजोवन तुमी असलें चिंताप कार्यगत करच्याक कंडी जावन मेटां काडी जाय म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. तिसऱ्यान मंगळूर शहर स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहर जाता आनी तशें आसता आमच्या भुरग्यांनी पाटी उरोंक नजो. डिग्री पर्यंत म्हणी भुरग्यांनी शिकप जोडी जाय. विविध समुदायाचे ह्या स्मार्ट सिटींत वावर बरीं कामां सोदून कशें तांचें जिवीत बरें करून मुखार वचत म्हणल्यार मेटां काडटा आसतना निजायकी तुमचे तावनी तें चिंताप येवन मंगळूरच्या स्मार्ट सिटींत आमच्या युवक युवतींक जायतीं कामां मेळच्या खातीर तुमी स्त्रियांनी आनी कातोलीक सभेच्या सर सांद्यांनी मोठो पात्र घे जाय म्हणून हांव तुमचे लागीं विनंती करतां. मोगाचेनो आमची भुरगीं आमच्या समुदायाची ग्रेसकाय आमच्या समाजाची ग्रेसकाय आनी बरें चिंताप आमच्या कुटुंबांत उब जालें जाल्यार समुदाय आमचो बळादीक जातलो म्हणल्या विशयांत 2 उतरां नात आनी ह्या विशयांत तुमी चिंता पाठयचें म्हणून विनंती करता. आमच्या वाराड्यांत कातोलीक सभा निजायकी क्रियाळ आसा. रॉल्फी आमच्या वाराड्यांत ह्या वर्सा उणें म्हळ्यार एक 500 कार्यक्रमां म्हणी कातोलीक सभेची जाल्यात म्हणून धैर्यान हांव सांगतां. कित्याक म्हळ्यार आमच्या पाणीरच्या फ्रँकीन एक 30 कार्यक्रमां केल्यात जाल्यार हेर फिरगतांनी उणें म्हळ्यार 4 ते 5 कार्यक्रमां जाल्यात. तशें म्हणटना लागीं 100 कार्यक्रमां जालीं. एक 25 सोड्या 500 कार्यक्रमां जाल्या म्हणटा आसतना समाजबांच्या दिशेन कातोलीक सभेन काडिल्लें मॅट वर्तें जावन आसा. देखून देशच्या हांतर पयल्या अनिलान आनी आतां तुवें दिवचें तें मुखेलपण हर एका फिरगजेंत हांगासर आसच्या मुखेल्यांद्वारे तें दिसून येता. हर एका फिरगजेंत आसचे कातोलीक सभेचे मुखेली हर एक मुखेली बऱ्या रितीचो वावर करनासत. ती दादोसकायची गजाल तें देखून तुका एक संतोशान तुवें चेपें उखयलें जाली संगत. देखून रॉल्फीक तुमी 2 ताळयो दी जाय म्हणून हांव तुमच्या लागीं विनंती करतां. कातोलीक सभेच्या मोठ्या वावरांत राजकीय भोव गरजेचें. कालूच एक काल म्हणटा प्रेस कॉन्फरन्सी जालां. हांव ह्या कस फाटतीसो या तेस फाटतीसो म्हणलो विशय न्ही. आमच्या समुदायाच्या भद्रते खातीर आनी समाजाच्या भद्रते खातीर कोण वावर करता तांच्या सांगात आमी खंबार बांदी जाय. तुमी खंयच्याय पार्टीन आसल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. बरें झुजा. पूण तें हांव ही गरजेच्या परिदे भितर येता आसतना समुदायाच्या परिदे भितर येता आसतना हांव त्या पार्टीचो ह्या पार्टीचो म्हणलो मनास्ताप नाका. आमी कातोलीक पवित्र सभेचे सांदे म्हणलें तसलें चिंता मोतीन दवरून खंयच्याय राज्याक पार्टींत आसल्यार कातोलीक भावार्था खातीर सांगाता मेळटा आसतना घट्ट सांगाता उबे रावून समाज बांदा कातोलीक पवित्र सभा बांदून हाडा म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करून म्हजी उतरां संपयतां. तुमकां देव बरें करूं. 22/1/1998 was the Permanur's Church, Tokkotto, near Or Bridge. High school शिकप शब्दस टेलरिंग कोर्स उपरांत 12 वर्सां इन्फंट्स जीजस जॉयलँड स्कूल बोळार हांगासर शिक्षकी वृत्तीकर उपरांत गेट इट येलो वेजेस आनी नम्मा टीव्ही हातूंत टेलिसेल्स कोऑर्डिनेटर जावन उपरांत 2008 रिश मार्केटिंग संस्थो प्रारंभ. उपरांत रिश कला आर्ट्स तोकोट्टू म्हणलो संस्थो आरंभ.
उपरांत रीच फ्लावर्स संस्थो प्रारंभ अशें 3 संस्थे चलोवन आसा. मेरियन प्रोजेक्ट हांच्या 15 अपार्टमेंटान लगभग 1.5 लाख लिटर सोलर वॉटर हिटर उदक सिलिकीर रीच मार्केटिंग संस्थ्याक लाभला. तशेंच तांचे तावन 13 फावटी सन्मान लाभला. वाक्यांशाक हांव उलो दिता. सर्वांत बरो दिसयो मनेस्तीन येवलीन देशा हेजी मोठी परिचय ह्या परी आसा. ती गांवांत पाणी पिरगेचेंत वस्ती मनेस्त डेंजील देसा हिचे लागीं लग्न जावन ती पानीरांत एक नावार्दी कुटुंबांत ती वस्ती करन आसा. एका 3 जाणां भुरगीं पयलो हिजो भोवतो एक येजाक जावन मोगरनाड साक एक विगार जावन सेवा दितात आसा आनी दुसरो एलोसियसांत एक लेक्चर पदवा कॉलेजींत लेक्चरर जावन वावर करता आनी तिसरे तिजे धूव बेंगलोरांत सेवा दिवन आसा. आनी तिजे जनान 17/4/1958 जाले. लग्न 5/8/11/1983 पानी पिकेचें जाल्लें. ही कृषी क्षेत्रांत जायते तिणें पानीरांत वावर केला आनी पानी परिसरांत पानी पिरगेचें तिणें नांवाडीक जाल्या. जायते थोट गादे आनी सगळी जायती तिणें वावर केला. तशेंच आयल्यावर आमी पानी पिरगेचे कातोल सभेच्या मुखेलपणान आमकां गाद्यांत एक मस्ती कुस्ती करया इजस गाद्यांत जाला म्हूण सांगूंक म्हाका व्हरतो अभिमान भोगता. आतां 2 वर्सां जावन थंयसर आमी कार्य चलोवन हाडटा. तशेंच कृषी विशयांत तेच्या लोकांक ती मस्त सहकार दिवन आसा. तशेंच ताच्या सांगाता ती वाड्यांत गुरकार जावन पिरगेजीच्या गोळी परिशद उपाध्यक्ष जावन तशेंच कार्याध्यक्ष जावन सांगातच वाराड्याचे गोळी परिशद 10 वर्सां कार्याध्यक्ष जावन तशेंच श्री संघटना आनी कातोलीक सभा तशेंच एसवी क्रियाळ सांदो जावन ती भरपूर सेवा दिवन आसा. एका आमी वार्ड तर्फेन आज कृषी क्षेत्रांत दिल्ल्या सेवे खातीर तिका आमी अभिमान गौरवान हो मान आमी तिका करतले. माणेस्तीन ट्रेसी रॉड्रिगस मेंबर हिची परिचय दिवंक हांव संतोश भोगता. सा तोमासाक समर्पण दिल्ल्या मेंबर फिरगजीच्या सजीपा वाड्यांत वस्ती करची श्रीमती ट्रेसी रॉड्रिगस 1984 इस्वेंत BA पदवी आपणावन 1994 इस्वेंत सजीपनाडू ग्राम पंचायतांत क्लार्क जावन नेमक जाल्ली. ग्राम पंचायतांत आसतना दुबळ्या लोकांच्या गरजांक पावल्या. तांकां मूलभूत गरजो उदक सोडून दिवन ग्रामपंचायत मट्टार प्रशस्ती आपणायल्या. क्रिस्तांव तशेंच अक्रिस्तांव लोकांक घर रेशन कार्ड भलायके खातीर आस्पत्रेंत विनायती मेळच्याक वावर केला. 2012 इस्वेंत सरकारी कामाक भरती जाल्ल्या उपरांत सजीपमण्णूर ग्रामपंचायतांत तस्सो वावर मुखार सुरून व्हरून 2015 इस्वेंत नव्या रचीत जाल्ल्या बोळांतूर ग्रामपंचायतांत PDO जावन नेमक जाल्या. उपरांत लोकां खातीर सडीत वावर तिणें केला. नव्या ग्रामपंचायताक जागो मंजूर करून नवें बिल्डींग करूंक वावर केला.
या वावराचो फळ जावन 2019 इस्वेंत बोळंतूर ग्रामपंचायताक केंद्र सरकारांतल्यान दीनदयाळ पुरस्कार लाभला. प्रस्तुत केदला ग्रामपंचायतांत PDO आणि तालूक पंचायतांत अकाउंट्स असिस्टंट जावन वावर करता. सरकारी सवलत्यो लोकांक मेळचे बरी वावर केला. मुख्य जावन दुबळ्या लोकांक घरां, वीज सकत, पिवचे उदक, काकूस नसलेल्यांक काकूस करून दिल्यात. तशेंच नरेगा योजनेंत घरां घरां भेट करून लोकांक जाय आसची सवलतीची पट्टी करून तांकां उद्योग चिटी करूंक प्रोत्साहन दिवन कळंबे, मडयांचे तोट, बांय, इंगुगुंडी, गोठो बांदूंक अवकाश करून दिला. तशेंच सडावत लोकांक घरांक वचूंक रस्तो नासलो तांकां रस्ते करून दिल्यात. SC ST लोकांक मेळच्यो सवलतो तांकां मेळचे बरें केलां. इतलें न्हय आसता फिरगजेंती 3 अवधीक स्त्री संघटनाची अध्यक्ष, 2 अवधीक कॅथोलिक सभा कार्यदर्शी, आतां स्त्री हित संचालकी जावन, फिरगज गवळीक मंडळींत कार्यदर्शी जावन, वाड्याची प्रतिनिधी जावन, ल्हान क्रिस्तांव समुदाय केंद्रीय समितीत सांदो जावन, SVPंत खजानदार जावन सेवा दिल्या आनी सेवा दिवनूच आसा. फाटल्या 23 वर्सां जावन आंबेंबळ फिरगजेंत कितेंच प्रतिफळ घेनासतना इगर्जेचे अकाउंट्स तिणें करून आसा. ग्राम मट्टार न्हय आसता जिल्हा मट्टार टॅलंट मिलाद अवॉर्ड म्हळ्यार उत्तम समाज सेवक म्हणली प्रशस्ती लाभल्या. ही श्री आनी श्रीमती पास्कल रॉड्रिगसाचे धूव आनी श्री फेड्रिक फर्नांडसाची पती आल्फ्रेड मेनेजेस. आईच्या दिसा या कार्याचे यशस्वी कारण जाल्ल्या सगळी मंडवळ केल्ल्या तेगांक वार्ड समितीतर्फे मान करूंक आशेता. या कार्याचे निर्वहन वार्ड कार्यदर्शी श्री जॉसलिन डिसोजा मोगाच्यानो वेदी मुखारच्या सर स्त्रियानो आणि दादल्यानो कॅथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश दक्षिण वार्ड्याच्या स्त्रियांच्या या समावेशाक हांव व्हरत्या संतोषान भाग घेवन आसा. संगतास हांव दक्षिण वार्ड्याच्या अध्यक्षाक श्रीता संचालकीक सर हुद्देदारांक कार्यकर्त्यांक हांव पदराबान उडोल सांगिल्ल्या बरी चेपे ना मुजें तरी कॉलार तरी हालोवन हांव तुमकां चेपे उखलतां, अभिनंदन पटयतां, उल्हासितां. परतो संतोष म्हाका बगता दक्षिण वार्ड्याक गेले त्या 2 वर्सां हांव भाग घेवंक. अरुण मोंतेरो अध्यक्ष आसतना हांव सदांच हांगासर येतालो, बरी कार्यक्रमां मांडून हाडटाले. तशेंच फेलिक्स डिसोजाच्या ह्या नेतृत्वांती बरी कार्यक्रमां तुमी मांडून हाडटात. तुमकां हांव परत आनी परत एक फावटी अभिनंदन पटयतां. सांगणी आसा यशस्वी पुरुषನ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾರೆ म्हण, पूण हांगा यशस्वी बायल मनशांच्या फाटल्यान दादले मनीस उबे रावल्यात. हांगाची बायल मनशां कितली हुशार म्हण तुमी दाखोवन दिलां. संगतास पदराबान उडोल सांगलें 100 कार्यक्रमां केल्यात म्हण प्रँकी कुटिनो आनी सर्वांक तुमकां हांव परत एक फावटी अभिनंदन पटयतां. हांवें आज एक नुडीमुत्त वाचलें. कोण सगळो संवसार जिखून आपल्या आवयक मानान लेखिना गे तो बरो जायना, आनी कोण आवयक मान दिता मानान लेखता तिचे आशिर्वाद घेवन उरल्या कोणाचे आशिर्वाद नसल्यार तो बरो जाता म्हणलें. हें आमच्या जिवनांत ती नीज म्हूण हांव चिंतां. आज म्हजी आवय ल्हान आसतनाच सरल्या. म्हाका म्हज्या आवयचें मोल गुर्त आसा. देखून हांव म्हजें आज हांवें माड्यान तारीगर्जेंत गवळीक मंडळीच्या मिटिंगार हजर आसात आशिल्लें, पूण आवय कशी
भयण जावन आवय जावन पतीण जावन धूव जावन कशी सेवा दिता तांची सेवा आमच्या सोर दादल्यांच्या की चड म्हणलें मानून घेवन म्हजें कार्यक्रम सोडून हांगासर हांव भाग घेवंक आयलां. हांव पद म्हणयत की नामण कार्य निर्वहणा कडेन एक ल्हान पद म्हणून म्हाका मुखार वचूंक अवकाश दिजे म्हूण विनंती करता. कितलो हांव संतोशान फुलतो गाय, आज जिवंत आसली तर म्हजी माय, अर्पितो सोर तिका कितें जाय, आनी दुदान हांव धुतो तिचे पाय. कितलो हांव संतोशान फुलतो गाय, आज जिवंत आसली तर म्हजी माय, अर्पितो सोर तिका कितें जाय, आनी दुदान हांव धुतो तिचे पाय. माय हांव धाकटो आसतना कांय कितें नेनासतना दोस्तालो तुका बुकेक पासून. तुंगे माय बाराय वोरां गोळतेली दन्यागरा या तुज्या पुताक पोसून. माय हांव धाकटो आसतना कांय कितें नेनासतना दोस्तालो तुका बुकेक पासून. तुंगे माय बाराय वोरां गोळतेली दन्यागरा या तुज्या पुताक पोसून. कश्ट काडून जोडतेली जोडलें हाडून वाडतेली या तुज्या पुता सोगे माय, पुडार करूंक आशेताली. आज तुजो पुतगे माय व्हड जाला, आज तुज्या कश्टांनी फळ दिलां. आज तुजें गीत ताणें तयार केलां, पूण गे माय तूं गेना ह्या वेळा. कितलो हांव संतोशान फुलतो गाय. दान जमोवन आमी कार्यक्रम करचे. आणि आज हांगासर राणीपुरा गटाकांत हे स्त्री समावेश जाता जाल्यार आमच्या थंय आर्थीक परिस्थिती तितके उणें आशिल्ली केंद्रांतून वराड्यातून. आमी विनंती केली राणीपुरा गटाकाच्या अध्यक्ष आणि संबंध जाल्ल्या मनशा कडेन कार्यक्रम कशें करतात तुमी सगळो खर्च तुमी ते पळयल्यार बरें आशिल्लें म्हण. खंडीत आज कितें हांगासर ह्या कार्यक्रमाच्या फाटल्यान कितो खर्च आसा तो सगळो खर्च राणीपुरा गटाकान प्रायोजक जावन पळयला तांकां ताल्यांच्या आवाजा बराबर. जर तर आमी हांगासर तेगा मानेस्तांक आज आमी सन्मान करता जाल्यार हो सन्मान फकत त्या तेगा मानेस्तांक न्ही, फकत राणीपुरा गटाकाच्या हर एकल्या सान्यांक तशेंच राणीपुरा ह्या पिरगेच्या सोर लोकांच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक आनी ह्या पिरगेजेक फावो जाता म्हूण हांव संतोश पावता. जे कितें ताका केल्लो सन्मान तुमकां केल्लो सन्मान म्हूण तुमी स्विकार करा आनी संतोश पावा म्हूण हांव तुमचे कडेन विनंती करता. मंगळूर दक्षिण वराड्या तर्फे हांव आतां मानेस्त अरुण मोंतेरो निकटपूर अध्यक्ष दयेकर हांगासर उबे रावचे. ह्या गटाचो अध्यक्ष मानेस्त आल्विन डिसोजा आनी वारडो स्त्री संचालकी लविना डिसोजा. तुमी त्या गायनी हांगा मुखार येवन उबे रावचे. तुमकां बसोवंक अवकाश ना कित्याक वेळाक अभाव आसा. तुमचे कडेन दिवंक एक शॉल आनी एक फुलांचो तुरो. ताल्यो भावांक जोरान दिचे जायतले. या वरवीं आमच्या मंगळूर दक्षिण वराड्याचो पिके
हार्दिक उणें जाला राणीपुरा गटाक. हांगासर ही मांडावळ पळयत आसतना म्हाका व्हरतो संतोश भोगलो. कार्यक्रम इन्विटेशनाचेर गेला 9:30 आरंभ म्हणून 9:30 जाता आसतना कार्यक्रम आरंभ जाला. भारी एक सिस्टमॅटीक तरान हे कार्य येदोळ पर्यंत हांगासर चल्लां. खंडी जावन आनी मुखारी तें चलतले मनशाक कांय दुबाव ना. मोगाचेनो ह्या दिसांनी आमी समुदाय विशयांत आयकत समुदाय विशयांत आमी चिंताव आनी प्रत्येक तरान आमचो क्रिस्ती समुदाय हो बांदून हाडच्या विशयांत आमी सडीत मेहनत घेता. ह्या विशयांत आलोचन करता. आमकां आमचो क्रिस्ती समुदाय गरज आसा. आमी तो जिवाळ करूंक आसा. आमी तो बळिश्ट करूंक आसा. आमी तो बांदून हाडूंक आसा. आनी ह्या दिशेन आज भविष्या स्त्रियांचो समावेश हाका एक पूरक म्हणयेत. आमी आमच्या परिसरांत वा फिरगजांनी आमी कामां करता. पूण वाराड्या माट्टार सबार फिरगजो सांगाता येवन आमी चिंचे, आमी विचार विनिमय करचो आनी हांगा तावन कितें आमकां लाभता तें आमच्या फिरगजेक आमच्या घरा आमी तें व्हरचें आनी थंयसर तें रुता करचें. आज हांगासर संपन्न व्यक्ती आसात. कित्या खातीर हे हांगासर आयोजन केलां आनी थोड्या वेळान तुमकां हे ताची समजणी हाची जागृती तुमकां दितले आनी तें घेवन आनी प्रत्येक तरान स्त्रियांक आज तें आयोजीत केलां आनी तें आमी घेवन आमच्या ल्हान ल्हान समुदायाक आमी वचोन हें केलें जाल्यार खंडीत आमचो समुदाय बळिश्ट जातलो. इतलें सांगून येदोळच तो जॉसलीन मास्टरान सांगलां वेळाचो अभाव आसा म्हूण हांव हांगासर संपयता. ह्या कार्याक बरें मागता आनी प्रत्येक तरान ह्या कॅथोलीक सभा मंगळूर दक्षिण वाराड्याच्या अध्यक्षाक आनी सक्कड ह्या वाराड्याच्या कॅथोलीक सभेच्या अध्यक्षांक, हुद्देदारांक, कार्यकर्त्यांक हांव अभिनंदन पाठोवन बरें मागून म्हजी थोडी उतरां केर करता. तुमकां समेस्तांक बरो दीस मागता. आज कॅथोलीक सभा मंगळूर दक्षिण वाराडो तशेंच कॅथोलीक सभा राणीपुरा गटार हाच्या मुखेलपणागार एक भोव अपुरबायेचें हें कार्य हांगासर चलून आसा. हांवें चिंतूंक ना इतलो एक लोक हांगासर ह्या कार्याक हजर जाता म्हण. आमी काल उलोवन आसल्या चड म्हळ्यार एक 250-300 लोक हजर जावंक पुरो अशें एक चिंतप आसलें. पूण एक सोपान आसलें एक 400 लोकां वयर हांगासर स्त्रियांनी हजर जाय तशेंच दादल्यांनी हांगासर ह्या कार्याचो फायदो जोडी जाय एक सोपान आसलें आनी हें सोपान आज जारी जालां म्हूण सांग येता. देखून प्रत्येक कॅथोलीक सभेच्या सर्व सगळ्यांक हांव चेपे उखलून तांकां शाबासकी पाठयता. ते कापूरबायेचें कार्य स्त्री समावेश हांगासर चलता आनीक ह्या संदर्भार तेगा जाणा स्त्रियांक हांगासर मुखार वेदीचेर सन्मान केलो. भोवशा असले साधन केले आनी जायतीतले जाण आसा जावंक पुरो. पूण आमच्या क्रिस्तांव समुदायांत असले एक जावंक पुरो राजकीयांत, कृशयंत ह्या बिझनेसांत एक मुखार्यांक साथ आसा म्हूण दाखोवन दिल्लें. हे स्त्रियो आमकां समेस्तांक उरल्यांक एक देख. स्त्रियांनी मन केल्यार खंडीत जावन आमचो समुदाय आनीक चड बळवंत करूंक सादी आसा. एका कुटुंबांत एका आवयचो पात्र खंडीत जावन गरजेचो. जर एका कुटुंबांत आवय एक स्त्री बऱ्या नडत्यांची बऱ्या मावल्यांनी बरयल्लें
असा तर तसेच त्या स्त्रियेक ताच्या संगाता दादल्याचो पाठिंबो लाभलो तर खंडीत जावन ते कुटांब बरें जाता. जर तरी कुटांब बरें जाता खंडीत जावन फिरगस कुटांब बरें जाता, आमचो समुदाय बरो जाता. देखून हांगासर एक भोव अपुरबायेचे माहेत दिवचे तसले, स्त्रियांक माहेत दिवचे तसले एक भोव अपुरबायेचे कार्य हांगासर मांडून हाडला. देखून ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक तुमचो उपकार आठयता आसतना सांगात आनी एक सरकारी सवलत विशयांत इल्लीशी समजोणी सांगात फायदो जोडूंक वाट करून दिवचें तसलें हें कार्य तें जावन आसा. चडावत उरिल्ल्या समुदायाक पळयल्यार कितेंय एक सरकारी सवलत्यो मेळटात म्हणून कळीत जाल्ल्या वेळार थोड्या समुदायाच्यांनी जाता तितले बेगीन ते आमकां मेळचे बरी पळोवचें आसा. पूण आमच्या क्रिस्तांव समुदायांत सरकारी सवलत्यो ते कोणे वेचचे अशें एक चिंता येता. कोणे थंयसर रावचें, कोणे थंयसर लायन रावची अशें बरो एका रितीचे निर्लक्ष या आळसाय. पूण जर तर आमी इल्लेशे प्रयत्न केले तर खंडीत जावन आमी हो फायदो जोडूंक शकता. सरकारांत हांव जायते सवलत्यो आसात पूण जायते फावटी आमच्या समुदायाच्या लोकांक ते कळीतच आसना. पूण असलें एक कार्य मांडून हाडल्या वरवीं आनीक आमी अशें हजर जाल्ल्या वरवीं खंडीत जावन आमकां हाचो फायदो जोडूंक साद आसा. देखून हें एक कार्य मांडून हाडिल्ल्या समेस्तार ताका परत शबासकी पाठयता आनी सर बरें मागता. देव बरें करूं. आमचो वारड्याचो कार्याध्यक्ष आद्दा घेता अर्दंत मिनट फादर म्हणून देखून अर्दंत मिनट हांव उलोवंक प्रयत्न करता. पयल्या सुवातेर हांव शाबासकी पाठयता कॅथोलीक सभेच्या ह्या मंगळूर दक्षिण वाड्याच्या कॅथोलीक सभेच्या अध्यक्षाक, कार्याध्यक्षाक, हित संचालक आनी सगळ्यांक कित्याक म्हळ्यार गोवा प्रभान हें कार्य मांडून हाडलां. आनी कॅथोलीक सभेचो ध्येय जावन आसा त्याग, एकवट आनी सेवा. निस्वार्थ सेवेन कॅथोलीक सभा वावरून आसा. हें कार्य मांडून हाडचें जाल्यार तितूंत लायबाचें न्ही, पयशांच्यो गरज आसात आनी तशेंच एकामेकाचो सहाय गरज आसा. देखून कॅथोलीक सभा निस्वार्थ रितीन सेवा करत आसा. इगस मातेंत ही सभा कॅथोलीक सभा एकवटान जियोंक प्रयत्न करन आसा. जायती कार्यक्रम मांडून हाडटा. देखून आनीक सर वचिल्ली कार्यक्रम मांडून हाडून आमचे मदलो एकवट कॅथोलीक सभेंत आसचो तो एकवट सोडून दी इगत मातेंत आसचो एकवट याजकांमध्ये धर्मभुमीमध्ये आनी लायकांमध्ये आसलो तो एकवट चड चड येवं दी. आनी कितेंय आमच्या पळय सभेन सोडून घडल्यार एकवटान सांबाळून व्हरून एकवटान सहाय दिवन तो एकवट उंचल्या मट्ट्याक पावोवन दी म्हणून म्हजी आशा आनी म्हजें मागणें. देव बरें करूं. पटयता सर उलयना हांगासर येदोळसो वेळ जालो स्त्रियो परत थोडे दोळे व्हडले करून पळयतात. कित्याक म्हळ्यार हांगासर तुमी आयल्यात एका उद्देशान कांयपणी आमकां हांगासर अनुभव ह्या जनवाई ह्या सरकारी सवलत्योच्यो इन्फॉर्मेशन मेळटा तें आमच्या संगत्यांक आमच्या लागीं आसच्या स्त्रियांक हे करून दिवच्या एका उद्देशान तुमी आयल्यात. सगळें तुमकां बरें मागता. हांगासर वडलो आमचे फादर JB सल्डनान सांगलें आज आमचे कोडयाळ मंगळूर सगळें नवें जावन आसा. आमी तेंचो म्हणचें हायटेक इस्कोलां आमी आमचे कार्य हायटेक एक हायटेक जावन आसतना आमी व्हड जाताना एक विनंती करची कित्याक म्हळ्यार तुमचे कडेन आमच्या फाटल्यान आसलेल्यांक आमच्या संगात आसलेल्यांक कश्टांत आसलेल्यांच्या स्त्रियांक एक धैर्य दिवचें काम ह्या समावेशान जावं दी म्हूण आशेता आनी सर बरें मागता. समेस्तांक देव बरें करूं. एकलो मात पाटी वचून जेजूचो उपकार बावडटना जेजून म्हणलें 10 जण नितळ जाल्ले न्हय तर हेर 9 जण खंय आसात. वय मोगाचे न्हू आयच्या ह्या सोबीत कार्यक्रमाक म्हणजे कॅथोलीक सभेन आसा केल्ल्या वाराडो स्त्रियांचो समावेश आनी सरकारी सवलते विशीं जागृती आनी नोंदावण कार्य ह्या यशस्वी कारण जाल्ल्या हर एकल्याक रूपकारी मनान उपकार बावडूंक हर एकल्याक आमकां आशा आसा तरी वेळाच्या अभावाक लागून वाराडो हुद्देदारा तर्फेन वाराडो स्त्री हिता संचालकी जावन आसची हांव म्हजी काळजाची बोगनां घेवन देव बरें करूं म्हणच्याक तुमच्या मुखार उबी आसा. फाटल्या सबार वर्सांत हांव फिरगजनी वावुरच्या सबार संघ संस्थां पैकी सामाजीक रितीन सबारांचे बरेपण जावच्याक सक्रीय रितीन वावुरचो एक संघ म्हळ्यार कॅथोलीक सभा. फिरगज वाराडो DSC मट्टार विविध कार्यक्रम मांडून हाड लोकांक ताचो फायदो जोडच्याक हो संघ उर्बेन वावुरता.
आणि आज ह्या संघाच्या सहयोगान आमच्या फिरगजेन हे कार्यक्रम मांडून हाडला असता हाचे उक्तावण कार्य येदोळच संपला. ह्या सोबीत कार्याक ह्या मानाच्या वेदीर सबार मानेस हजर असून कार्य भोव अपूर्बायेन सोलून व्हरूंक आदार दिल्ल्या सर्वांचो उपकार हांव बावडूंक आशयता. आयच्या ह्या कार्याचो उद्घाटक जावन हजर आशिल्ले भोव मानादीक बाब दोतोर जेबी साल्डाना विगारवार मंगळूर दक्षिण वाराडो उतरांनी घनघणीत करण्यांनी सुटसुटीत असून सदांच पेल्याचे बरेपण आशेवचे आणि लोकांच्या मोगाक ते पात्र जाल्यार आयतार असो दीस सभा राटवळी तांकां आसात तरी आमच्या संतोषान वांटेली जावन हांगासर येवन बरो संदेश दिल्यार आमच्या मोगाळ विगाळ बापानो जमलेल्या सर्वांच्या तर्फेन तांच्या अनुपस्थितीर हांव तांचो दिनवास आठयतां आनी देव बरें करूं. कला सिरीत असलेल्या राजमट्ट्याच्या कार्यक्रमांनी कोंकणी संस्कृती आणि लोकवेदाची झळक दिल्या. ऑल इंडिया रेडिओचेर कोंकणी संस्कृती आणि लोकवेदाची वळख दिवची कार्यक्रम मंडन केल्यान. अशें ना पाटी निंगी आमी पाटी अशें ना आमी दिवचे मात्र आनी मुखली आमची भुरगीं खाली दिवच्या मात्र संगतेक वेची न्ही. हांव कितें दिता पाटी हेजे म्हण अशेंवची देखून त्या शेवची चूक म्हण हांव सांगना कित्याक म्हळ्यार दोनी संगती समान रितीन वचचें पडटा आनी त्या वेळार आशेत आसतना पाटी मेळना जाल्यार आमच्या कुटुंबांनी आजकाल तुटाफूट पळोवंक मेळटा. त्या देखून कित्याक स्त्रियेक हुस्को मेळना, मान मेळना, गौरव मेळना, गुमान मेळना, सेवा मेळना, हे खंयचेय मेळनातल्या वेळार तिका पुरो जाता. नाकाच दिसता खंयचें. हांव एकल्यान कित्याक गोळाचें हें हांव स्त्रियांच्या सायडीक उलयता म्हण चिंती नाकात तुमी. दोनी सायड बॅलन्स करूंक आसा आमी. आनी त्या देखून आमी हो शेगूण स्त्रियेकी मान दिवचो तो शेगूण आमच्या दादल्यांक शिकोवंक आसा. आतां दादले रागान पेटतात कोण नाका हाली येवन पळय सांगता म्हणून हांवें सांगचें आतां तुमी एकच पटी वचून बदलया म्हण हांव सांगना. हांव इतलेंच म्हणटा आमचें मुखलें जनांग कितें आसा, आमचे चेरके भुरगे आसात आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत, त्या चेरक्या भुरग्यांक एकामेका हुस्को करूंक सेवा दिवंक शिकया. आतांत शिकया. नाजाल्यार मुखलें जनांग तुमी कशें आसात पळय तशेंच आसतलें. देखून ही एक चेतावणी आमकां समजता. कुटुंबाच्या सांद्यांक आमी दिवची ती सेवा आमकां दिजे म्हण आमी अशें नासता करता तरी जायते पटी स्त्री तिचेच विशयान चिंतूंक सरवता. स्त्री तिच्याच भलायके विशयांत चिंतूंक सरवता. आपणाचे समस्या हळवायेन घेता. कालें जाल्यार ते व्हडले विशय न्ही म्हूण चिंता. स्त्रियेची कूड देवाच्या रचनेची एक विशेष महिमा. तिका आवय जावच्याक देवान तिच्या कुडींत एक विशेष कार्याचरण आसा केलां. आमचे कार्याचरण भोव विचित्र रितीन चलता आनी तें आटापूंक कोणा मतीन आटापूंक जायना. आमकां स्त्रियांक एका भुरग्याक आमच्या गर्भांत घेवन 9 म्हयने आमच्या गर्भांत वाडोवन त्या भुरग्याक जल्म दिवन त्या भुरग्याक पानो दिवन त्या भुरग्याची जतन घेवन व्हड करचे तसली महान जबाबदारी आमकां स्त्रियांक देवान दिल्या. त्या देखून कितें मांडावळ देवान घाल्या आमचें तें रिप्रोडक्टीव सिस्टम आसा. हांव भलायकेक संबंदीत सांगतें आसा. रोव्याच्यो पतयो आसात, फेलोपियन नळ आसा, गर्भाची पती आसा. हांगासर हर एका म्हयन्यांत रोव्याच्या पतयेंत एक तांती पिकोवन फेलोपियन नळाक येता. समजता कितलें समजना कितलें म्हाका कळना तरी हांव सांगता. आनी फेलोपियन ट्युबा मुखांतर पैण करता. लैंगीक संपर्का वरवीं वीर्य कणा सांगाता मेळनातल्यार नव्या जीव कणाक घेवंक आनी राखोवंक म्हणून तयार जाल्ली ती एक मांडावळ एंडोमेट्रियम म्हणून आमी म्हणटा. ती रक्तमासाचें एक हांतुळण थंय तयार जाता. तें ब्रेक जाता, तुटता आनी रक्त आनी उदकाच्या रुपार आमच्या लैंगीक भागांतून भायर वेता. काले म्हणटा ताका काले म्हणटात काय म्हणनात मासीक स्राव आमकां हर एका म्हयन्यान जाता. आनी ह्या मासीक स्रावाचे समस्ये जायत्या स्त्रियांक आसात. ते सांगूंक जायना कश्ट जातात तांचे इतल्याक सोंसतात
पुरा सोडणं आपल्या पतीक सही सांगूक ती फाटी मुखार करतात. त्या देखून तांच्यामध्ये उलोवणे त्या विशयांत बारी उणे स्त्रियांनी त्या विशयांत एकामेका उलोवचे बारी उणे सांगनात दादल्या की कोणाक कळना एका कालन जाता म्हणून नाही मूड डल्ल जाल्यार आका कालेंक जाला आसतालें म्हण चिंता तो तितल्यान ताच्या उपरांत तो कांय चिंतूंक वचना. देखून सडावत 12 वर्सांचेर ही प्रक्रिया सुरू जाता जाल्यार 50 वर्सां म्हणसर ही प्रक्रिया आसता. 50च्या वयर 52 50 आनी 5 वर्सां म्हणसर ही प्रक्रिया थोड्यान थंय मुखारसून वता. आतां 40 वर्सां जाताना आमकां मासीक स्राव आमचो रावोंक सुरू जाता. काले म्हणटात ताका मेनोपॉज म्हणून आमी इंग्लिशान म्हणटा. ह्या वेळार स्त्रियेक जायते समस्या फूड करून पडतात. एक मासीक स्रावान बदलावण येदोळ म्हणसर टायमाक जावचो मासीक स्राव ताळ चुकता. एका म्हयन्यान जाल्यार आनी एका म्हयन्यान जायना. एका म्हयन्यान 2 पटीन जाता या एक पटी चड जाता एक पटी उणो जाता ताळ चुकता. आनी त्या वेळार आमकां कळना कालें जाता म्हणून एकच एकदम चड रक्तस्राव जाता. आमच्या बायबलांत आमी वाचलां कितल्या वर्सां जावन 16 वर्सां जावन रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टल्ल्या स्त्रियेक जेजूचें आंग वस्त्रां पडल्यान गुण जाली म्हणून न्ही वय. आमकां रक्तस्राव चड जाल्ल्या वेळार चड जावच्या एका प्रक्रियेंत सडावत आमकां स्त्रियांक कसली पिडा आसता. स्त्रियांची सामान्य पिडा खंयची सांगा म्हाका 40 वर्सां उपरांत आं खंयची कळ्ळें. पेंकाड दूख ओके पेंकाड दूख मागीर गांठी दूख पेंकाड दूख स्त्रियांची सामान्य समस्या काल्याक ती कित्याक तशें जाता. हाका कनेक्शन आसा देखून हांवें विचारलें कित्याक जाता. कॅल्शियम उणेपण जाता. कॅल्शियम उणेपण कशें जाता. आमी म्हयन्याक रक्तस्राव जाता तातूंत आमी होगडायता जायते रगत भुरग्याक जल्म दिताना मस्त रगत होगडायता त्या देखून बाल्टीक पोसचें म्हणटात पळय ती एक प्रक्रिया परतून तिका फाटी भलायकेक फाटी हाडच्या पासत. ताच्या उपरांत येयले आमी मुखारसून वरीचे पडटा पूण आमी वरी ना सण सोडता. आमी म्हणटा बाल्टी उठिल्ल्यान भुरगे आवयचें तोंड पळयतना तोंड पळोवन हांसतना काय जाता स्त्रियेचे केस जडोंक सुरू जातात म्हणटा आमी. सारकें कितें केस काल्याक जडचे काल्याक जडचे भुरगे हसले म्हण केस जडटा तुटात कितें मागीर घाल जाता. स्त्री बाळंती वेळार म्हळ्यार बाळान जावन आसतना तिका कितें पोशण मेळटा पळय आनी सारक्या वेळार खाण सारक्या वेळार न्हीद सारक्या वेळार उदक आनी कितें पियेचें तें सकट करेक्ट सारकें आसता. केदाळा बाळंती बसतली गेली हिचेंत रुटीन सुरू जालें न्ही पयल्याचेंत तातूंत पोशणात्मक अंश आमच्या खाणांत आमकां मेळनात. आमकां जाय जाल्लें आमी खायना. तशें परतून उणेपण सुरू जाता देखून केस चडटात. देखून कॅल्शियम आनी उणें आसल्यार आमच्यो गांठी दूख सुरू जावचे. स्त्री आनी सडावत आमची भलायकी बरी सांबाळची जाल्यार एक संगत आमी उडास करूंक जाय. मस्त उदक पिवची संवय आमी करीचे. मस्त उदक कितली जाणां पियेतात मस्त उदक. स्त्रियो उदक पिवच्यान फाटी कितें सांगा कित्याक गामसड येता आळेन खंय वय मुतोंक जाता म्हणून आमी उदक पिवचें उणें करता. ओके कितले जाणांक मुतोंक जावं नजो जायचे मुतोंक जायनातल्यार उठली पिडा ती न्ही देखून मुतोंक जायचे. कितले मूत या घाम भायर येता आमच्या कुडींत तितले आमच्या नितळ्याक बरें. ओके देखून आसता न्हू मुतोंक जाता घाम येता आनी कालें परत निबावन दिवन उदक पियनासतना रावचें आपणें तें बंद करा. आसता मस्त उदक पिवंक सुरू करा. जायत गी सकाळीं उठिल्ल्यान खूब उदक पिवचें. कितले जाणां पियेतात वाव खुशी जाली म्हाका. सकाळीं उठिल्ल्यान तोंड धुवच्या की पयलें पियेल्यार बारी बरें. तोंड धुले उपरांत न्ही तोंड धुवच्या पयलीं तोंड धुले उपरांत मागीर पिये व्हडना तें ताका थोड्यो संगती आसात. ओके एक तें उदक पिवचें. दुसरें कॅल्शियम आमच्या कुडींत उरचें बरी म्हणजे आमी रगत होगडायता देखून तें पाटी परतून रगत जायचें जाल्यार ताका थोड्यो संगती आसात. ताका आमी त्याच प्रमाणे खाण सेविचें पडटा. आमी काली शीत जेवलें मासले कडी केली चिकन केलें तातूंत रगत जावचें अंश चड ना. कालें जायचें रगत जायचें जाल्यार कालें खायचें बेगी सांगा. बीटरूट खायचें. ओके मागीर
तांतयां गायचे आं ओके मागीर बीटरूट जालो फ्रुट्स गायचे ओके मागीर ड्राय फ्रुट्स गायचे करेक्ट ड्राय फ्रुट्स गायचे ड्राय फ्रुट्सांनी रगत बरोवंक चड उपकारता आनी एक भाजी आपळे ती गरज भाजी आमी आमच्या नुस्त्यांत केदाळे वापरचें गरज आसा हे सकड जतन इल्लीशी केल्यार दिसाक एक पटी म्हणी इल्ले ड्राय फ्रुट्स इल्ले एक ग्लास दूद पियेतात की सकाळी दिवचें मात्र कोणाक बाळशाक न्ही घरा आसल्याक ऊन घरच्यांनी दिवचें ते करता आमी पूण आमकां पिवंक नाका वर्गाना न्ही दूद पिवचें तुमकां सांगता म्हाका एवढा सुर ना पळय मस्त बडी विसरता पूण ह्यो संगती आमी जर तर पाळल्यो जाल्यार आमची भलायकी मस्त रितीन पाटी आमकां हाडूंक जाता आमी केअरलेस केल्यार मात्र भलायकी होगडायता हांवें तुमकां सांगच्या पयलें म्हाका जाल्लो अनुभव हांव तुमकां सांगता म्हाका येता 50 प्राय आनी ह्या वेळार म्हाकाय रक्तस्राव विशेष जावन म्हाका कंट्रोल करूंक जायनातल्या हंताक पावची एक परिस्थिती म्हाका येयली आनी त्या वेळार म्हाका कळोना म्हाका सांगताली म्हळ्यार कळोना म्हळ्यार म्हजें काम तशें आसलें तें सकाळांक जाता कोण रावता आनी तशें कोण अशें कोण म्हण हांवें कॅर करूना मागीर तकली घेवंक सुरू जाली सकाळीं उठोवंक जायना आळसाई न्हीद येवची कालें जाता म्हणून ना आनी त्या वेळार मागीर कोणें सांगलें डॉक्टरा कडेन वचत म्हणून मागीर हांव गेली वचून टेस्ट करतना म्हाका ऑलरेडी फायब्रॉइड्स आसात टेस्ट करतना कॅल्शियम डेफिशियन्सी रगत मस्त उणें आसा म्हणून जाल्यार 7% आयलां म्हणून कितलें आसा जे हिमोग्लोबीन 12 to 13 आसा जे बायल मनशांक म्हणजे 7% आयिल्लें त्या देखून म्हाका हें पुरो जातालें पूण म्हाका कळोनातलें मागीर ताच्या उपरांत हांव एका डॉक्टरा कडेन म्हाका धाडलें लेडी डॉक्टर थंय गेली तिणें म्हाका बरोवन दिलें एडमीट जायचें आनी तक्षण रगत काणगेचें म्हणून हांव रगत काणयोंक म्हणून एडमीट जाली हांव आनी म्हजो पती दोगांय गेल्ल्या एडमीट जावन बेड्डाक येच्या पयलें कित्याक डॉक्टर एडवर्ड नजरेत आमचो तो बरो मित्र ताचे कडेन या म्हणून म्हाका बगलें सांगया म्हणून हांव गेली आनी ताचे कडेन सांगतना ताणें म्हाका जोर केलें रगत आज काण घेताय फाल्यां परतून तुजें रगत घेता परतून सदां हांगा रगत काणयो घेताय गी म्हणालो ह्या तुज्या समस्याक मूळ कारण कितें पयलें सोदून काडीचें रगत दिवचें तुजी समस्या परिहार करिना आतां तांकां तावन वच म्हणालो तो ओके जालें गेल्या बारीक कश्टांनी थंय भायर आयल्या परतून आनी एका डॉक्टरा कडेन गेल्या ताचे कडेन दाखयलें ताणें आनी एक टेस्ट म्हाका बरोवन दिली त्या टेस्टान ताका कळ्ळें एक्यूट आयर्न डेफिशियन्सी म्हाका आसा म्हणून ताच्या उपरांत ताणें म्हाका ट्रिटमेंट दिलें कांय ना रगत दिवचें जावं ती खंयचेंय ना ताणें म्हाका एक टॅबलेट बरोवन दिली ती सदांय खाण गेल्यार जाली ती टॅबलेट काणयोन आज मुसर आसा जायत की हांव कित्याक तुमकां सांगलें म्हळ्यार आमी कितलें हांवें केअरलेस केलां आनी केअरलेस केल्ल्यान हांवें भोगलां देखून तुमकां हांव सांगता स्त्रियांनी तुमच्या भलायकी तुमी सांबाळिना जाल्यार तुमची भलायकी सांबाळूंक कोणीय येना तुमी दुसऱ्यांची भलायकी सांबाळटात पळय मो पूण तुमची भलायकी सांबाळूंक कोणी येना देखून आमी आमची भलायकी सांबाळची गरज आसा एक मासीक स्रावन बदलावण जाताना आमी निगा दवरची आनी त्या प्रमाणे ताका कितें जाय तें पुरक कितें क्रम आसा तें घेवचें आनी एक मासीक स्राव रावलो म्हणटाना रावूनच्या त्या हंतार हॉट फ्लशेस सुरू जातात आंगांत उजो येवचो एकच पटी उजो येवचो आनी ताच्या उपरांत इल्ल्या वेळान फुल्ल थंड जावचें हें फ्लक्च्युएशन जाता थोडी मंडळ येतात वय म्हळ्यार तांकां तशें जाल्लें गोत्ता आसा भोगलां जायत की केस जडचे हांवें एवढं सांगलें केस जडचे मस्त जडतात म्हजी जडतात इतलो ओट्टो करून दवरला 2 पटी दिलो परतून आसा इतलो वय हांवें चिंतीत इतलो केस गेल्यार परतून वखयता आसा म्हणून ओके केस जडचे ही एक सामान्य एक विशय गांठी दुखू तुमी सांगलें मानसीक खिन्नता उद्वेग भिरांत एक तर उद्वेग कोण भुरगीं टायमार पावना जाल्यार घोव घरा करेक्ट टायमार येवना जाल्यार या केल्लें काम खंयचें जावना जाल्यार खंय गेल्यार घरा गॅस ऑन आसा गी ऑफ आसा उडासना ऑफ केल्लो उडासना बीग गेलांगी उडासना परतून अर्द्यार पाटी येवचें पळोवचें वय नाडे आसतात म्हण वय हे सकट जाता उडासना आत्तां दवरली चावी आत्तां मेळना आत्तां मुदयो खाण दवरल्यो कानाचें खाण दवरलें खंय म्हणून तुगुतना उडासत ना न्ही आनी हाका सडावत जर तर भुरगीं जायनातलें बरें ऑपरेशन केलां जाल्यार तें मनशाक घालें म्हळ्यार तें ऑपरेशन केलां म्हळें ताज्या उपरांत म्हाका उडासत उरना म्हणून तेका हालें ऑपरेशन केल्ल्यांक न्ही करनातल्यांक उडास उणोवंक जाता 4:30 उपरांत हे तुमी उडास धरचे जायत गे हृदयान धडधडे कालेंगी एंग्जायटी जाल्ले बरें जावचें हृदयान धडधडे जावचे आमच्या काळजा उडयेचे ताळ सुकचे ओके कळटा तुमकां तें आनी मोटाय येवची थोड्यांक
थायरॉइड आसा जाल्यार 2 नमुन्याचे थायरॉइड आसा. एक हायपर थायरॉइड आणि एक हायपोथायरॉइड. हायपो ओ आसा पळय, हायपो ओ म्हळ्यार राऊंड जावचे, मोठी जावचे, रायट की. हायपर म्हळ्यार बारीक जावचे. ह्याच्या वरवीं बारीक या मोठी या थायरॉइडाच्या प्रॉब्लेमा वरवीं जाता. आजकाल सडावत थायरॉइड प्रॉब्लेम. कोणाकडे तुम्ही विचारा, म्हाका हे थायरॉइड प्रॉब्लेम, म्हाका हे थायरॉइड प्रॉब्लेम म्हणून, रायट की. म्हाका विचारलें हांगा हें आसा म्हणून, तुका थायरॉइड म्हणून हांगा सगळ्यांनी विचारचें म्हाका म्हणून, टेस्ट केलां तें ना कांय. देखून हे सकट समस्ये आमकां स्त्रियांक आमच्या भलायकी वयर सकयल करूंक पावतात. मासीक स्रावान बदलावण जाताना, मासीक स्राव बदलावण म्हणली एक संगत आहा पळय, तीच आमच्या भलायकेंत वयर सकयल आमकां करूंक पावता. त्या देखून आमी जर तर मासीक स्राव विशेष जाता जाल्यार आमी फावो त्या डॉक्टरा कडेन वचाचे, स्कॅनिंग आनी करतात. स्कॅनिंग करून आमकां त्या आयिल्ल्या रिपोर्टाचेर होंदून आमकां ट्रिटमेंट दितात. थोड्यांक गर्भपतयेचे समस्ये, आजकाल सामान्य गर्भपतयेचे समस्ये हर एक स्त्रियेक म्हणले बरी आसात. आमची मलगडी आसली 8, 9, 10, 12 बाळां जाताली, पूण गर्भपतीचे समस्या आसचे बारी उणे आसले वय गी. आजकाल 1 बाळां जावचे या 2 गर्भपतीचे समस्या सगळ्यांक आसात. एक बारीक कॉमन जावन गेल्या सांगत. त्या देखून ह्या संगतींत गर्भपतीचे समस्या जाता आसतना आमकां कुडींत बदलावण हे जातात त्यो आमी समजून काडयोचे. जर तर मासीक स्रावान बदलावण आसा जाल्यार ताका दुसरी कारणांय आशेत. हेंच मात आसा जे म्हणना दुसरी कारणांय आशेत. चिल्लर करचे नाही. मासीक स्रावान बदलावण जाली म्हणले तक्षण चिल्लर करणं ते कांय जायना, समाज जाता म्हण चिंचे नाही. हार्मोन्सांचे बॅलन्स चुकता आमच्या कुडींत आणि त्या वेळार आमकां मानसीक समस्या सुरू जाता. म्हजी एकली भयण तिकाय 40 आनी 8 वर्सां जाताना अशें सुरू जालें, मासीक स्राव वयर सकयल जालें आनी ताचे उपरांत ती एकलीच जाल्ली घरा. णवरो गल्फांत आसलो, भुरग्यांक आजार जाल्लें, ती एकलीच आसली. कोणा कडेन सांगचें कळोना. टेन्शन केलें ताचे उपरांत तिका डिप्रेशन सुरू जालें. डिप्रेशन सुरू जाल्या उपरांत ती कालें करता, खंय येता, आतां पळोवन भियोवचें, घरांत भायर येवंक भियोवचें, कोणा कडेन उलोवंक भियोवचें, कोणी मेळ्ळ्यार तेन्ना फाटीं येवचें. आनी हे 2 मुसर सगळ्या कडेन बरी आसली, आतां कोणा कडेन उलोवंक आयकना तली परिस्थिती. आनी आपल्या घरच्या खाबाटा कडेन तसोन रावचें, चावी लिपोवन दवरची, म्हळ्यार ह्यो सकट संगती. म्हळ्यार तिका डिप्रेशन जालें आनी हे चड जावन तिका आमकां कळ्ळें ना. तिका दांताची एक समस्या आसली, दांत काडूंक व्हेल्ले. दांताची समस्या कोणना म्हणून दांताच्या डॉक्टराडे व्हेलें. परतून दोगां तेगां कडेन टेस्ट करिल्लें, दांताची कांय समस्या ना म्हणून डॉक्टर म्हणालो. मागीर चड जालें, मागीर डिप्रेशन विशेष जालें आनी त्या वेळार एडमीट करूंक पडलें. 15 दीस एडमीट केल्या उपरांत मागीर समज जाली. पूण आतां ही ट्रिटमेंटार आसा. हें हांव तुमकां कितें सांगता म्हळ्यार, तुमी जर तर डिप्रेशनाची कुणां आमकां पळोवंक मेळटात स्त्रियांतय. कशी मेळटात? एक्टीव आसली, एकच बडी डल जाता, ओके, काम करूंक उमेद ना, या मस्त उलयता, कालिंगी उलयता, मस्त उलयता, सकाळ न्हीद पडना, रातीक न्हीद पडना. आनी एक प्रमुख समस्या तुमी उडास दवरीचे, कोणाक न्हीद पडना पळय तांणी ते चिल्लर म्हणून चिंचे नाका. न्हीद पडना आसची जायत्या भलायकेच्या समस्यांक मूळ कारण हें तुमी उडास दवरीचे. आनी डिप्रेशनाचें मूळ कारण देखून एक न्हीद पडना रावची, जेवंक नाका, खावंक नाका, कोणा कडेन उलोवंक नाका, म्हजे इतल्याक बरें विंगड रावचें, खंयच्यान ती इंट्रस्ट ना, ह्यो सकट संगती डिप्रेशनाची लक्षणां. ओके, देखून कोणायकी अशें जाता जाल्यार, तुमच्या मदल्यात कोणायकी जाता जाल्यार सोड नाकात, सांगाता वसा, उलया, बसा. आमी भयणींनी एकामेका आदार दिवयेत. ओके, भयणी म्हळ्यार खाशा भयणंत जायचे म्हणून आमी सगळे एकामेका भयणी म्हणून लेखून एकामेका आमी आदार दिवयेत. आनी एक हार्मोन्साचें समतोलन आमच्या कुडीन सुकचे वरवीं रक्त संचारान बदलावण जाता. देखून खातीची ऊब चडोवन तामसाण सरता. देखून ते हॉट फ्लॅशेस येवचे जायत की. देखून हे खाल्याक कितें जाता म्हूण तुमकां बघूंक पुरो, इल्ल्या वेळान थंड जाता, ती तामसाण उणी जाता. आनी एक थायरॉयडाचे प्रॉब्लेम म्हणून हांवें सांगलें. थायरॉयड आसल्यार कशें कळटा? एकच बडी वजन देवचें, एकच बडी, कांय कारण ना, डायट ना, कांय ना, पूण वजन देवलां एक सुमार 7-8 किलो एकच बडी देवलां जाल्यार. ओके, काळीज वेगान धडधडता, वेळ थाळ सुकता, केदाळी धडधडता जाल्यार इल्लें चलताना धांवताना धडधडता, सामान्य ते कोणायकी जाता. पूण आसले पर्यंत काळीज धडधडचें इल्लें ऊब सोडून केदाळे गामेवचे. ही लक्षणां आसल्यार हाका TSH म्हणटात. काले म्हणटात गोतात की TSH म्हळ्यार काले थायरॉयड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. ही चिकित्सा परीक्षा करीचे पडटा, ही परीक्षा करीचे पडटा.
आनी हाका फावो ती चिकित्सा आमकां मेळटा. केस जडचे इस्ट्रोजन लेवल आमच्या कुडींत उणें जावचे कारणान केस जडची एक समस्या आमकां जाता. देखून हाचे विशांती आमी इल्ले केअरफूल आसचें पडटा. गांठी दूख हांवें येदोळूच सांगलें, गांठीनी दूख आनी स्टिफनेस टायट गांठ बागाना, दोंपराच्यो गांठी बागाना, नीट पांय दवरचे पडटा. आनी आंगाची गांठ आंगाच्यो गांठी पुरो दूख सुरू जातात. हे पुरो सांगती आमी इस्ट्रोजन लेवल उणें जावचे वरवीं हाका एक कारण जावन आसा. हेंच कारण जायचें म्हण ना, दुसरें कारण आसूंक साद आसा. देखून पूण ऑस्टिओपोरोसीस म्हणली एक गांठी दुखीची समस्या ती आमच्या स्त्रियांक सडावत दोसता. रुमेटॉइड आर्थरायटिसाची समस्या आसूंक पुरो. देखून ह्या खंयच्याय एका संगतींत आमकां ह्यो गांठी दुखी येवंक पुरो जाय. देखून आमी फावो ती चिकित्सा परीक्षा करून चिकित्सा घेवची गरज आसा. मानसीक खिन्नताय तशेंच आमी जर तर डिप्रेशन आडायचे जाल्यार एक आमी निरंतर जावन खंयच्या म्हणजे एक्टिविटींत आसचे. दाखल्याक तुमी आतां कितें संघ संस्थांनी आसात क्रियाळ जावन आसात ती तुमी बंद करून नजो. ओके, क्रियाळ जावनूच आसूंक प्रयत्न करा. ते आसल्यार कत्तबडी विड्रॉ जावचे चान्स आसा. म्हाका नाका खंयचे म्हळ्यार तुमची मोतूच डल जाता न्हय, खंयचेय नाका दिसता. तांचे इतल्याक रावची साध्यता आसा ते धाडा. हेर भयणींनी तें पळोवन कित्याक तें आतां येना, खालें जालां ताका, कित्याक फाटीं रावता, ह्यो संगती पळोवन एकामेकाक उलोवन तांकां दाक्तरा कडेन व्हरचें करीचें पडटा. राग खंडापट्टा येता ह्या वेळार न्ही. सकाळीं भुरग्यांक सकाळीं उठून पुरपुरचें. आमचो सकाळीं दीस सुरू जावं सोद पुरपुऱ्यांनी न्ही. पयल्यान पयलें आमचे कडेन आमकां समाधान ना. दुसरें घरांत आसल्यार सांद्यांचेर ताचे पयलें समाधान ना. एकलेंय आमकां कुमोग करिना. सकाळीं आमचें काम सुरू जाता, पुरो रेडी जाल्या उपरांत घरचे सांदे येतात. सकट घरांनी अशें जायना पूण सडावत घरांनी जाता न्ही. सकट काम करूंक स्त्रीता सांबाळले बरी एक संगत सडावत कुटुंबांनी घडता. त्या स्त्रियेक तिचे वांदे तिची पुरासाण खंयचेच लेखीन आसतना ती काम करता पूण केदोळ म्हणसर करचें. तिचे कडेन तिकाय पुरासाण आसा न्हय, तिकाय बेजाराय जाता न्हय. त्या वेळार पुरपुरे सुरू जातात. निराशा एका कुशीन, पुरासाणान एका कुशीन, खरखरे मागीर एका कुशीन, हे पुरो उट्टूक जावन पुरपुरे न्ही. वय देखून हे पुरपुरे आसा जाल्यार ताचो अर्थ तिच्या मतीक समाधान ना आनी ताचो एफेक्ट तिच्या कुडीचेर पडटा, कुडीची भलायकी बिगडटा. ह्यो संगती आमी उडास दवरचे. सोंसणीकाय आमची मस्त उणी जाता. आतां ह्या प्राय सड जाता जाताना सोंसणीकाय उणी जाता. म्हजी थोडे फाटी जाता मागीर म्हाका कळटा कळटा आनी त्या वेळार कंट्रोल करचें पडटा. थोडे फाटी म्हजो पतीत म्हाका सांगता आनी त्या वेळार म्हणी समजा रियलायज जाता म्हळ्यार केदाळय न्ही थोडे फाटी म्हणी अशें घडटा. हेरांचो सांगात आनी सहकार नासल्यार आमकां सोंसणीकाय सुखचें सड जाता. देखून ही एक संगत आसा. आनी एक आमच्या ह्या प्रायेर आमकां लैंगीक आसक्त उणी जाता. आमकां काजरी स्त्रियांक हो एक विशय तुमी उडास दवरीचे. स्त्रियेक 40 वर्सां जाताना हे जाल्या उपरांत हांवें तुमकां सांगलें मेनोपॉजल टायम येता त्या वेळार तिका लैंगीक आसक्त उणी जाता. कित्याक म्हळ्यार तिच्या मासीक स्रावाचेर तिका कंट्रोल ना, वयर सकयल जाता आनी तिच्या कुडीचेरच तिका नियंत्रण ना. म्हळ्यार खाल जाता म्हण तिकाच कळना. मानसीक रितीन तिका करेक्ट खंयचेंय करूंक जायना. भावनात्मक रितीन वेरिएशन जाता. हे सकट संगती सांगाता मेळोन तिचे बॅलन्स चुकले वरवीं तिका खंयचेंय नाका दिसता. कुडीचें समतोलन चुकता. समतोलन म्हणून चलतना म्हणून म्हळें न्ही हांवें. ओके, आनी हाचे वरवीं तिका खरांदाय जाता, इराराय जाता. त्या देखून तिका खंयचेंय नाका दिसता. त्या वेळार तिणें पयलें पयस करची संगत लैंगीक संगत. ओके, लैंगीक संगत. आनी लैंगीक संगत तिणें पयस करची म्हणून तिणें कोणाक पयस करचें? कोणाक? गोवाक. वय गोवाक गोवाक ती पयस करता. आतां पयस म्हळ्यार कशें हें आमी इल्लें समजून गाणगेचे. आमचे कश्ट आमच्या गोवाक समजनान, पतीक समजनान. कित्याक आमी केदाळी त्या संगती विशयान उलयना. पुरो गुटानंत जावचें. त्या देखून आमी हो विशय तांकां सांगना. हांव देखून त्या पुणे गेल्ल्यांक कळना आमकां कालें जाता म्हणून. वय ते चिंतात पोर मुसोर सांबाळलें, परच्या पोर मुसोर करेक्ट नाका कालें जालें कत्तबडी. तांकां गोत्तू ना न्ही कितें जाता म्हणून. तांची चूक म्हूण हांव सांगना. पूण ही संगत आमी केदाळागी कशेंगी तांकां समजावची गरज आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां आनी तांकां फरक आसा. फरक कशें? तांकां लैंगीक आसक्त कुडींत मतीन भलायकी बरी आसा जाल्यार ते मरता म्हणसर तांकां कितली प्रायज जाल्यार लैंगीक आसक्त आसता.
समजले दादल्यांक कितली प्रायज जाल्यार लैंगीक आसक्त आसता ते भलायकेवंत आसात जाल्यार ओके पूण आमकां स्त्रियांक लैंगीक आसक्त 40 वर्सां जाताना इल्ली उणी 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 जावन येता आनी 40 वर्सां उपरांत आमी चिंचे चडावत लैंगीक जिवीत म्हळ्यार ते 40 वर्सां मुसर ह्या भुरगीं व्हड जाता मुसर ह्या भुरग्यांक खाज केन्ना लागी तुमी तुमी वतीन चिंतून आसतात कोण कोण एक एक गड घालून आसता इत्तन मुसर म्हणून जायत गे ताका गड घालूंक ना कित्याक म्हळ्यार आमची आसक्त उणी जाल्यार तांची आसक्त उणी जायना ती तशीच आसता जायत्या काजरी जोड्या मध्ये मध्यम प्रायाचेर तुटाफूट सुरू जाता आनी ताचे वरवीं वेगळासार समस्या येता कित्याक न्हवऱ्याक कळीत जायना आमकां कितें जाता म्हणून तो एक पटी लैंगीक संगती खातीर लागीं येता म्हळ्यार आमकां हें वयर सकयल सुरू जालां तांकां गोत्तू ना तो लागीं येतना आमी पयस करता ताका आज नाका म्हणटा आनी एक पटी येतना आमी म्हणटा म्हाका पेंकाड दूख म्हणटा आनी एक पटी येता केदाळ लागीं त्या दाळा म्हणटा काले आज पटान दूख सायबा म्हणटा मागीर एक पटी येतना भुरग्यांक मदें घालून न्हिदता कांय म्हणूंक जायना पुणे गेल्ल्याक शीदा पाटी येता 4 पटी 5 पटी आयलो मागीर ताका कशें भोगता मागीर येता केदाळे घाल सारचे न्हय मागीर कशें भोगता म्हळ्यार आनी सारन फायदो ना म्हणटा ताचे इतल्या गोगेत रावता मागीर येना आमचे सरचेन येना आमकां तेंत जाय आसलें ओय तें बंद पडलें न्ही पूण ताचे कारखानो चालूत्ता न्ही ताचो कारखानो चालूत्ता ताका तें बंद म्हणून जायना म्हळ्यार आमी बंद म्हणून आमच्या मतींत केलां पूण ताका तें करूंक जायना कित्याक ताका तरी खंयचीय समस्या जावना न्ही आमी तें समजचें खाली म्हाका नाका म्हणले क्षण ताका पयस करचें तें सारकें न्ही ताच्या बदलाक आमकां कितें हाटे बिटे जातात तें आमी इल्लें ताका समजावचें आनी ताणेंय आयकोवचें कित्याक ताणें आयकना जाल्यार कोणा समजावचें न्ही गे ताणेंय आयकोवचें दुसरें आमकां कितें चिकित्सा गरज आसा त्या चिकित्सेक आमी वेताना एकल्यान वचचें आनी ताका आपोवन व्हरचें जायत गे तें ताका कळटा दाक्तर आपूण उलयता अशें जालां तिका अशें जाता म्हणून ओके ती एक संगत तिसरें ह्या विशयान कितें लेखना आनी आसात जाल्यार ताकाय वाचूंक येता जाल्यार नाजाल्यार तुमी वाचून सांगा वाचूंक येना जाल्यार जायत गे ही संगत चवथें आमी काजर जाल्ले मोरा पसंत एकामेका सांगात दिवं वय गे जालें वय देखून आमी इतल्यार रावयता म्हणूंक जायना केदोळ मुसर आमी जिवंत आसा तेदोळ मुसर भलायकी बरी आसा जाल्यार आमी एकामेकाक सपोर्ट करूंक आसा ह्या विशयांत लैंगीक संपर्क बंद करूंक आमकां हक्क ना अनलेस वी आर सीक हुशार ना जाल्यार आमकां हुशार ना म्हळ्यार केदाळे तकली बडाबड केदाळे तशें न्ही ताका पक्का कारण ते लैंगीक संपर्क आमकां आसा करूंक जायना तरी समस्या आसल्यार मात्र ना जाल्यार अनेक कारण आसा टायट पिवन गम्मत ये गो म्हणत जाल्यार ते दाळाय जायना जायत गे ती सांगत आसा अदरवायज भलायकी बरी आसा जाल्यार आमी एकामेकाक कॉपरेट करीचेच पडटा वो संदेश म्हाका तुमकां दिवंकूच जाय कित्याक म्हळ्यार आजकाल आमी स्त्रियोय समानते खातीर झुजता आमी मस्त क्षेत्रांत आसा आमच्या क्षेत्रांत आमी साधन करते आसा अनेक संगत घडटा दादले लो फाटी येतात पळयलां गे तुमी दादले लो फाटी वेते आसात ही बरें सूचन नाही आहे समानतेच्या समाजीक बरें सूचन नाही दादल्यांनी आमच्या बराबर सांगाता येवंक आसा ते दाडा मात्र समान आता आमीच मुखार गेले तांकां फाटी सोडलें आमी हुशार तांकां कळना म्हणून फाटी सोडलें जाल्यार परतून इम्बॅलन्स जाता त्या देखून बॅलन्स्ड समाज आमी रुता करचे आमचो कायदो त्या देखून तांकांय सांगाता व्हरचें आमकां एक जबाबदारी बांदता ओके त्या देखून आमी कितें करीचे आमची भलायकी सांबाळच्या खातीर कितें करीचे कानाचेर निगा दवरची रुसता म्हणून खाली रुसलेंत खावचें न्ही शीत आमकां बारीक खुशी म्हाकाय तशेंच म्हाका खंयीय फंक्शनाक गेल्यार तुमी पोळी दिजे म्हण ना इतलें शीत दिल्यार पावता म्हाका ओके आनी व्हड न्ही शीत काबयेत पूण शीत ही मस्त शीत जेवचें खुशी जाता म्हणून आनी चिकन फ्राय जाल्यार मस्त तेंत खावचें ओके आनी कालंगी खुशी म्हणून एक आयटम खावन रावचें तशें जायना ताच्या बदलाक बॅलन्स्ड डायट म्हणून आसा इतलेंत खंयचें शीत इल्लेशें आनी स्प्राउटेड ग्रेन्स म्हळ्यार मुंगे इल्ले काय म्हणटात मुंग्या इल्ली दानी मुंग्या इल्ली दानी ते इल्ले भाजी इल्ली रांदोळी आनी फ्रुट्स केदाळ खावचे जेवल्या उपरांत फ्रुट्स आमी करची आनी एक सूख म्हळ्यार पोट भरून जेवल्या उपरांत फ्रुट्स खावचे या आयस्क्रीम खावचे
हे दोन्ही सूक फ्रुट्स केदाळे जेवणच्या पहिले खायचे अर्ध्या घंट्या पहिले उदा की जेवणच्या अर्ध्या घंट्या पहिले पियेचे म्हणतात आणि ताच्या उपरांत आईस्क्रीम केदाळा खावचे खायचेत की खायचेत म्हणना असत म्हणजे आम्ही नाका म्हणशी वशी आहेत गरज नाही ते ओके पण जेवल्या उपरांत मात्र बिलकुल आईस्क्रीम खाय नाकात कित्या हे घाल्या बा उलटे उलटे नाही आहे सारखे कित्या म्हळ्यार आम्ही आईस्क्रीम खाताना आम्ही केल्ल्या खाणा सापळे ऊब असता न्हय पोटांत ऊब असता आम्ही आईस्क्रीम कशें असता एकदम थंड असता आम्ही थंड आईस्क्रीम खाताना ते आईस्क्रीम थंड सगळे आमच्या जिरवणेच्या हातूंत वेता आणि थंड 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 जावन आमच्या फुड्डी थंड जाता आणि जिरवण्याची प्रक्रिया स्लो जाता समजले जिरवण्याची प्रक्रिया स्लो जाता त्या देखून आज आईस्क्रीम दवरला जाल्यार मस्त उरतले आज होय देखून आईस्क्रीम खावंक आसा जाल्यार मोदें केदाळे खावंकूच आसा जाल्यार काही जेत म्हणना जेवल्या उपरांत बिलकुल खाय नाका ताच्या बद्दल वर्ण केल्यार म्हणे व्हडणी जायत की वर्ण की खालें आज खाय ना गे ओके उदक पिवचे हांवें सांगलां व्यायाम इल्ले म्हणी करीचे हांवें सुरू केल्लें योगा करताली आतां इल्ली पुरसोत ना म्हूण सोडलां पूण वॉकिंग गरज आमकां स्त्रियांक स्पेशली आमकां दुसरें खंय वचोंक जिम्माक आनी बरो वचोंक जायना न्हय आतांची भुरगीं बरो जिम्माक वचोन बरो वर्कआवट करतात न्हय आमकां आमचें कामंत चड जाता वेळ मेळना इल्लें म्हणी वॉकिंग सकाळीं या सांजेर करचें दुसरें सकारात्मक चिंतप केदाळाई पॉझिटिव्ह चिंचे खंय वेताना वेळ जालो वण्णी वेळ जाल्यार वण्णी जीव आसा न्हय आमी न्हय पावयेत आतां न्ही तर मागीर म्हणी पावयेत न्हय एक तें आनी एक दुसऱ्यांक चिंतून ताचे कडेन व्हडली टीव्ही हाडल्या तांगेर बरें सोबीत घर केलां बारीक सोबीत पेंटींग केलां तशें केलां अशें केलां म्हज्या घराय जायचें म्हाका तें जाय म्हाका हें जाय मनशाच्या आशेक अखेर म्हणून ना पळय जाता तितलें सादें जीवन आमी जियेता जाल्यार आमकांच बरें सादें जीवन सादें म्हळ्यार खंयच्याय की तयार खंयच्याय की रेडी आत्तां देवान आपयलें या तुजो वेळ जालो या म्हणटाना ना ना म्हजें भांगर आसा ना म्हजें घर अर्दें आसा ना म्हजीं भुरगीं ल्हान म्हणूंक ना आमी वचत पडटा तें देखून जाता तितलें सादें जीवन आमचें जावं कितें आसा तातूंत आमी संतोश पावया तशें म्हणून हेंक या ही तें म्हणचें तशें न्ही मतलब साधन आमी करूंकूच आसा वावर आमी करूंकूच आसा पूण ताच्या तांतू आमी सॅटिस्फायड आसूंक आसा देवान म्हाका कितें दिलां देवान म्हाका इतली बरी भलायकी दिल्या एक जीव दिला एक आजारी जिवीत दिलां भुरगीं दिल्यात कुटुंब दिलां कितली बरो देणी ती आमी ते देण्या विशयान चिंता उगी ती देणी नियाळ आमी देवाक अर्गां दिवचें आमचें कर्तव्य तें सोड न्हू ताका तें दिलां ताका हें दिलां ताचे भुरगीं ऑस्ट्रेलिया गेल्यांत ताचे भुरगीं लंडन गेल्यांत कॅनडा गेल्यांत म्हणून हांगा भुरग्यांक फोर्स घालचो शिक रे धाकटेर जा रे हें जा रे तें जा रे म्हणून तांकां जाय जाल्लें करूंक सोडिना आमी आमकां जाय जाल्लें तांणी करीचें म्हणचें आनी त्या वरवीं ती आमकां जाय जाल्लेंय जायनात तांकां जाय जाल्लेंय जायनात कालंगीय जातात मागीर दुरसोचें न्हय देखून भुरग्यां विशयान ती आमी चिंता आसतना आमची भलायकी कशी आमी सांबाळटा आमच्या भुरग्यांक आमी सांबाळूंक आसा हांव हांगात हांव न्हू इल्लेशें शिफ्ट जाता वेळ कितली मिनिटां आसात 20 मिनिट्स आसात ओके आमी वेळी पडीचें पडटा आमच्या कुडीचेर आमकां गौरव आनी अभिमान आसूंक जाय मोगाचें न्हू आमची कूड देवाचें टेंपल ताजेर आमकां गौरव आनी अभिमान आसूंक जाय केदाळय म्हजे विशयांत हांवें बरें चिंतप दवरना जाल्यार हेरान दवरूंक सादना म्हजे विशयांत म्हाका बरें चिंतप ना जाल्यार दुसऱ्यांनी म्हजे विशयांत बरें चिंतीचें म्हळ्यार तें सादना म्हजोच हांवें पयलें मोग करीचें आमकां इगर्जीन सडावत सांगतात कोणाचो मोग करूं सांगतात कोणाचो तुजो मोग कर म्हूण केदाळा म्हण सांगतात की पण बायबलान कालें म्हणा जेजून कालें म्हणलें आ तू जो केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचो मोग कर ताचो अर्थ पयले तुवें तुजो मोग करीचे कित्याक तुका देवान रचलां तूं देवाची रचना देखून तुजो पयलें मोग कर तूं कसो तुजो मोग करताय तसोच निस्वार्थ तुजो मोग न्हय तुजे खातीर तसोच निस्वार्थ मोग दुसऱ्याचो कर पेल्याचो कर ओके आतां आमकां स्त्रियांक आमचो पेलो कोण मुस्ताणांनी म्हजे टॉक आयकला आतां सांगूंक पुरो कोण पेलो कोण स्त्रियांक आमचो पेलो कोण शेजारच्या घरचो नाही गे ओके आमच्या घरा आमचो दादलो आमचो पयलो पेलो हें आमी उडास दवरचें पयलो पेलो
पहल्या असो मोग कर तुझं मोग करताय तुझ्या पहल्या असो मोग कर म्हळ्यार तुझ्या दादल्या असो मोग कर हांगा दादले व्हिडिओ काडनासात खुशी जाली आसतली आज तर मोग मेळटा म्हणून असं वय पहल्या असो मोग कर म्हणटाना आमच्या दादल्याक आमी पयली आद्यता दिवंक आसा ओके आता पतीन आनी आवय उडवलं फादरापानी सांगले न्ही फादरापानी सांगले ना रॉल्फी डिकॉस्टान सांगले ओके पतीन आणि आवय आणि तू पहिले स्थान कोणाक आ कोणाक कितले जाण आवयक म्हणटात कितले जाण पतीन एक म्हणटात आ समान सामान जायना खाजर जाल्यार आपणा सामान ना म्हळ्यार तशें न्ही सूख समजू नाकात खाजर जाल्या उपरांत आमची जबाबदारी खाजरी जिविताची देखून म्हाका म्हजो पेलो पती आनी ताका हांव आनी पयली आद्यताय आमची एकामेका आसूंक जाय ओके पयलें स्थान म्हज्या जिवितान म्हज्या पतीक आनी म्हज्या पतीच्या जिवितान म्हाका हय हिणें विसरून काण गेलें म्हण चिंती नाकात ओके हें कितें म्हळ्यार तीक मांडावळ सडावत कितें जाता आमकां स्त्रियांक आमच्या पुतांक इल्लेशें कंट्रोल करचें एक पिडात्त म्हण येत ती पिडा आसा कित्याक म्हळ्यार घोवाक कंट्रोल करूंक जायना आमकां वट्टारे कंट्रोल करची एक संगत आसा आमचे कडेन कोणाक करयेत आमच्या पुताक करयेत न्ही देखून पुताचेर आमी एक खालें म्हणटा हांव ओवर प्रोटेक्शन तशें करता हांव आमी पुताक जाय जाल्यार बरी करता ताका तिदबी हांव ताका कांय जोर करना ताका कशें जाय तशें आमी चलता ही संगत चूक तिदवण दितना तुमच्या पुताक आनी दुवेक समान रितीन तिदवण दिवंक तुमी शिकाचे तें धैर्य तुमी काणगेचे तुजो बापूय येवं दी ताजे कडेन सांगून तुज्या पाठीची काल्यां काडयता खात काडयता हे आमी म्हणचे कॉमन उतर कितल्या जाणांनी हे जवळ खात काडयल्या ह्या कितल्या जाणांनी खात काडल्या ना पूण कित्याक आमी तें म्हणटा न्ही कित्याक आमकां त्या आमच्या भुरग्याक भुरगो तासोय आमचोय आमकां तिदवण दिवंक जायना गी जाता की जायना कित्याक ताका राखून रावचें देखून एवढं आसतो तिदवणी दिवंक धैर्य घेया तुमच्या भुरग्यांक सारक्या टायमार आनी सारक्या रितीन हर एका संगतीक हात उबारचो हर एका संगतीक गोजी करच्यो हर एका संगतीक मारचें तें न्ही